हो निसर्गरम्य असो वळवय गांव आमचो। ह्या गांवान बीच क्लिनिंगाचो जो आयज आमच्या ह्या गांवान आमच्या हांच्यांनी हाडून बीच क्लिनिंगाचो कोयर हाडून हांगा सगळ्या गांवां आमच्या वळवय वाठारांत हाडून उडयला। हो जसो कोयर हांगा आमचो गांवान उडयला ते आमच्या गांवान सामकें पोल्युशन हे खूब जातलें। जेन्ना गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवचें, हे क्लिनिकांक जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो कॉन्ट्रॅक्टर कोयर खंय उडयता हेजी चवकशी जावची। आनी हो कोयर म्हाका चड करून बिचावलो दिसता। हे हितून गव्हर्मेंटान लक्ष घालून हेजेर बऱ्याच बेगीन हेजेर इन्क्वायरी जावची अशें हांव मागता। वळवय गांवान हो आमचो तिस्कार म्हणून देव आसा, फामाद देव, जो आमचो राखणदार। ह्या जाग्यार जो कोयर उडोवन हेजेर हे पवित्रता ही भंग करता। हांव गव्हर्मेंटाक सांगता की गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवची। हे कोयर हो बिचावलोच कोयर, हांव सांगता तुका, हो बिचावलोच कोयर, हेजेर एक्शन घेवन आमची ही पवित्रताय देवाची राखची। हे सुंदर अशा गांवान सोबीत आमचो गांव हो वळवय, निसर्गरम्य असो गांव। ह्या गांवाची नश्ट अशें जर कोयर उडोवन जाय जाल्यार ही आमची जे सोबीत सुंदरताय आसा ती नश्ट जातली। हो आमचो वळवय गांवचो म्हणटा तो तळ्यापटो। ह्या तळ्यापट्याच्या काठार हो आमचो हांगा माडादेवचा हो आमचो हांगा स्थायीक आसा हांगा देव। जेन्ना ह्या गांवान आमच्या अशीं जी कृत्यां केलीं जाल्यार आमकां तें ह्या देवाक तरी हे पवित्रताय हे सोबाना। हेका लागून आमी तें जाता तितके बेगीन हांकां कोण आहा पळय जे हे रातचे अंधारान जे कृत्य करता ताका धरचो आनी परत ताका शिटकावणी दिवची की हो असो बाबा ह्या अशें पवित्र अशा जाग्यार हो कोयर घालचो न्हू।